साद्या काळाचो 17वो सोमार. पयले वाचप निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सेकला देवलो. फळयांच्या दोनी कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्ले. ह्यो फळयो जावन आसल्यो देवाचेंच काम आनी तें बरोवप जावन आसलें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर कांतयिल्लें तें. जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मोइजेक म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. मोइजेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्हय तो, सलवणेच्या रुदानाचो आवाजय न्हय तो. हांव आयकतां तो आवाज गायनाचो. मोइजे शिबिरा लागीं पावतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नास पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत पडल्यो. ताणें लोकान केल्लें वासरू उज्यान लासलें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपडायलो. ताणें तें उदक इस्रायलितांक पियेवंक लायलें. मोइजेन आरोनाक म्हळें, येदें व्हड पातक तुवें हे परजेचेर हाडूंक तांणी तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. ही परसा कितलें सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हाका म्हळें, आमच्या फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतलें भायर काडल्या त्या मोइजेक कितें जालां म्हूण आमी नेणाव. हांवें ताका म्हळें, कोणा कडेन भांगार आसा? ताणें आपलें भांगार काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. दुसऱ्या दिसा मोइजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पातक केलां, पूण हांव आतां सेरेस्परा लागीं वेतां. तुमच्या पातकाचें बारीकपण दिवंक म्हज्यान साध्य जावंकी पुरो. अशें मोइजे सेरेस्परा लागीं फाटीं गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव कंतिश्ट जालां. हे परजेन आपणाक एक देव करून व्हड पातक केलां. पूण आतां तुजी कुशी वय जाल्यार तुज्यान तांचें हें पातक भोगसूंक जाता, ना तर तुवें बरयल्ल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सेरेस्परान मोइजेक जाप दिली, जाणें म्हजे विरोध पातक केलां ताका म्हज्या पुस्तकांतली हांव पुसून काडटलों. पूण तूं आतां वच आनी हांवें तुका सांगिल्लें ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हजे भेटेच्या दिसा तांच्या पातकां पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलों. देवाचें उतर हें. किर्तन. हेरोबा लागीं तांणी एक वासरू केलें आनी कडेयल्ल्या दातूचे मुर्ती मुखार ती सरपटली. आपल्या देवाचे महिमे बदला तन कातेल्या बायलाक ताणें विंचलो. इजिप्तांत वर्ती कृत्या केल्या. आपल्या तारका देवाक ती विसरली. हामाच्या देशांत विस्मिता केल्ल्या आनी तांबड्या दर्यांत भिरांकूळ कृत्या केल्ल्या देवाक ती विसरली. देखून तांचो संहार करूंक तो येवजून आसलो. पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावं ताणें विंचून काडिल्लो मोइजे मदें पडलो. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. आनी एक वापार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सस्वाच्या बिया बरी. निजायकी तें बी सर बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटास सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणीं येवन तांच्या कांद्यांनी गोंटेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वापार सांगली. सर्गींचे राज एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेण तें पीठ सगळें पुगलें. ह्यो 6 संगती जेजून वापारिणी लोकां लागीं उलयलो. वापारी विणे तांचे लागीं उलय नातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफा सांगिल्लें तें. वापारी वापारून हांव उलयतलो. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. देवाचें उतर हें.